लोकांक सरकाराच्या मालमत्तेचो गैरवापर करपाची संवय जाल्या। उक्तावण जावच्या पयलींच कुडबण जेटीचो गैरवापर करपाक सुरवात केली अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयलो। ह्या वाठारांत कॉलेराचे दुयेंस मे उपरांत कुडबण जेटीचो जावपी गैरवापर सामकार आयलो। कुडबण जेटी ही गोंयांत सगळ्यात व्हडली आसून सुमार 13 कोटी ह्या जेटी खातीर वापरल्यात। देखून लोकांचे सहकार्य आसल्यार आमी उरिल्लो प्रकल्प पुराय करतले अशेंय मुख्यमंत्र्यांनी सांगलां। बोट दर्यांनी फक्त नुस्तें विकून पयशेच कमोवचे न्हय जाल्यार कामगारांच्या भलायकेची काळजी घेवची, तशेंच पुलीस व्हेरिफिकेशन करचे अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कुडबण जेटीच्या उक्तावणा वेळार केलें। जेटी बांदून कंप्लीट जाल्यार 2-2.5 वर्सां जाली आणि तिचो उद्घाटन करच्या पयलींच लोकांनी मिसयूज करपाचें काम जे आहा पळय न्ही खूब मोठ्या प्रमाणात केलां। हें हांवें कित्याक सांगता तर बरेचशे फावटी लोकांक गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी मिसयूज करपाची संवय जाल्ली आहा आनी आमी जर ते टायटन करिना जाल्यार सगळ्या पद्दतीन अशाच पद्दतीन ते मिसयूज करपाक लागलेले आहा। बट जेन्ना कॉलरा आयलो तेन्ना आमच्या लक्षांत आयलें आमदारांनूय बी आनी मिनिस्टरान इनिशिएटीव घेवन हांव आनी आमचो अलेक्स बाब मंत्री हांगासर आयल्या उपरांत पळयलें सगळें मॅस आशिल्लें। म्हणजे जे बोट ओनर आसा जे हांगा बिझनेस करतात तेच बाकीच्या बिझनेसांक पाड घालतात, स्पश्ट सांगल्यार जाता, आनी तेच बाकीचे प्रॉब्लेम लोकांक क्रिएट करताले सगळे जाण। आता सोल्युशन जर काडटले आसत जाल्यार तांचें सहकार्य म्हत्वाचें आशिल्लें, बट गव्हर्मेंट टायटन करिना तो पर्यंत एकदां मनीस आयकना। थोडेशें आमकां टायटन करचें पडलें, बट गोंयांतली सगळ्यात लॉंगेस्ट सर्विंग जेटी जर खंयची आसत जाल्यार ती कुडबोणा आसा। ट्रेनिंग हॉल म्हणजे 10-12 कोटीन जातले, आयज ताका 20 कोटी लागतले। म्हणजे म्हाका दिसता 2014 प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाचो। अप्रॉक्सिमेटली 13 crores ऑफ रुपीज आमी ह्या जेटीचेर स्पेंड केल्या, जेणे करून ती लोकांक बऱ्या पद्दतीन यूज जावपा खातीर। इन फ्युचर जर लोकांचें सहकार्य आसत जाल्यार उरलेलोय प्रोजेक्ट आमचो कंप्लीट करपाची आमची तयारी आसा। विनय बाबान जे सांगलें की आमकां धाकट्यो बोटी लावपाक दी, व्हडल्यो बोटी तुमीच ठरयात। आमी आमच्या बोटकारांक कंपल्सरी करतले की ह्यान फुडें निदान येता तो मनीस तेजो मेडिकली फिट आसा काय ना, पुलीस व्हेरिफिकेशन आहा काय ना, तेणी हेल्थ कार्ड घेवप हे कंपल्सरी आसा। डे टू डे बोट जी लाकडी येता ती दॅट इज ओके, बट जी बोट 4 दीस 5 दीस भितर उरता सो जे टॉयलेटूय तितके कंपल्सरी आसपाक जाय। गव्हर्मेंटा कडल्यान ज्यो फॅसिलिटीज आसा त्यो आमी करता, बट बोट ओनरांनी फक्त नुस्तें विकून पयशेच कमोवचे न्ही, तांच्यांनी लेबर आसलेल्या त्या लेबराच्या हेल्थाची काळजी घेवची हें तितकेच म्हत्वाचें आसा। आनी ती घेवप बाबा पुलीस व्हेरिफिकेशन आसतलें, मेडिकल चेकअप आसतलें, हेंय सगळें करप तितकें गरजेचें आसा। म्हणून म्हणजे आयच्या ह्या बऱ्या दिसा आमी जेटी हँडओव्हर केली, ती आतां बरेंच तांचें म्हणटा की तुमीच स्ट्रिक्टली मेंटेन करा। आमी स्ट्रिक्टली मेंटेन करा, हांव आनी मंत्री येतलो पळोवपाक कोणी बोटी कितल्यो लायल्यो त्यो तुमी करपाक जाय। म्हाका दिसता जर तुमी रूल फॉलो केले आनी तुमी जर आमकां कॉपरेट केलें आमचो आसा त्या स्टाफाक जाल्यार वेवस्थीत रित्या मेंटेन जावपाक शकता। टायम टू टायम तिचो मेंटेनन्स करपाचें काम आमी करता, बट कॉपरेशन तुमचें जाय।